मडगांव पॉवर हाऊस कॉलनीत चोरांनी बुधवारा फातोडेर 6 फ्लॅट फोडले। फ्लॅटांतल्यान खंय पयशे आनी भांगर फारायला। चोरी जाले ते फ्लॅट बंद आशिल्ले। एकल्यान तांकां खंय चोरतना पळयल्ले। चोरांनी ताचेर खंय हल्लो केलो। 3 फ्लॅटांचे मेळून 8 लाखांचो माल फारायला असो अदमास। तरी सांजे मेरेन बाकीचे 3 फ्लॅटांतल्यो फामिली घरा पावंक नाशिल्ल्यो। चोर खंय मेन दारां फोडून भितर सरले। कल रात बाद कब मालूम पड़ गया? वो हमारा छोटा बेटा घर में यहाँ छोड़ के गया था, उनके ड्यूटी में जाने का रहता। मैं बाहर खाने को गया, जब आने के टाइम वो क्या लेके गया तुम्हें? हाँ, हमारा ये 2,30,000 रुपये कैश से, वो अंगूठी, एक चेन, इतना ही ले। नाम क्या दे रहा? वीरप्पा अंगड़ी। वीरप्पा अंगड़ी। अंगड़ी। पैसा आ गया हम क्या फोड़ा? कल लोन काटा था उन्हें, किसका पैसा देने का वो देने का था। वो शादी को जा को देता कर को वैसा ला के रख्या उन्हें। आम्ही मंगळारा गेले। हय मागीर केन्ना आयली? आतां आयले आमी फोन करतले। कितें व्हेला हांगच्यान 2 कांकणां, 3 काना जोड आनी 5-5.5 हजार म्हण आशिल्ले कॅश। कॅश खंयच्या डोरांतल्यान आयले ते? हे पळय मेन डोर। मेन डोर फोडले। केन्ना कळ्ळें तुमकां? म्हाका 7:30 म्हणून कळ्ळें सकाळीं। आमी घर गेल्लीं काणकोण केन्ना? घराक हांव काल सकाळीं येयल्लें, मागीर सांजचे 5 गेलो। हय अशें आमी थिंगा आसलीं घराक। हय हितून कांय नासलें, म्हजें हाली एक कानांतली पार आनी एक 2,000 आहले म्हजे, आनी कांय ना, आनी कांय नासलें। काल रातचे हांव अशी बायक घेवन येयलो म्हज्या फ्रेंडा वांगडा। एकट्यान घेवून नाशिल्लो, मागीर आमी बायक बी धरून अशें करून देंवन येताले। तो अशें करून झोपून भितर सरलो म्हज्या घरान। आनी 5-4 जाणां घेवन येयलो तो, आनी येयलो म्हणटकीर म्हाका फातर बी मारलो ताणें, हाती बी तेगे बॅट बी सगळें येयले। आमचे अटॅक करपाक येता, मागीर आमी धांवले। मागीर आमी त्या सायडीन गेले म्हणटकीर आमी येता आसतना परत येयली, त्या सायडीसून धांवन गेले। मागीर म्हाका खबर ना चोरी बी जालो म्हणून। मागीर घराक येयलो म्हणटकीर मागीर घरान सगळे आलमारी बी फोडून बी सगळे पयशे बी घेवन गेला मागीर। कितले जाण सुमार आसतले? 2:45 बी अशें जाले। 4-8चे? कितले जाण आसतले ते? 5 जाण आशिल्ले। 5 जाण न्ही? तुमच्या घरातले पयशे बीन व्हेला? पयशे घेवन गेला आनी मम्मीचे हे बी घेवन गेला। कोणा वळखीचे अशें दिसता तुका ते? तोंडा हे मारलेले तेमी कपडा। वेळसांव जुवारी एग्रो केमिकल फॅक्टरीचे सिवेजीक लागून दर्यांतलें नुस्तें मरता म्हूण नुस्तेकार बोवाळ मारतात। नुस्तें मेल्ल्यान मानाय बेकार उरता, धंदोय काबार जाता म्हणून नुस्तेकार बेजार जाल्यात। जुवारी केमिकल इंडस्ट्री उदकांत केमिकल वेस्ट सोडटा आनी नुस्तें मरता म्हूण बोवाळ पडला। कंपनीचो कोणूच मिडिया मेळूंक गेल्यार तोंड दाखोवंक सुद्दां तयार ना। आमचे रांपणी मेलो नुस्तें येयल्लें हडपांतलें सगळें तें, आनी तें उदक सोडलो आहलोलें, त्या उदकाचें सगळें नुस्तें मेलें तें। आनी ते सायडीन शिवल आहलें, काल उदक सोडलें सांगूच हेच ते भाशेन बोमाड येताय तेश कोन सांगून घस उदक सोडलें तेणी। आयजूच सोडना तेणी, तें कळ्ळें जावं आयज। सद्या डिमांड सद्या नुस्तें ना देखून आतां सगळ्यांक आमचे इतले मानाय हाय बेकार हाय। जेवणाक आमी थोडे गेले नुस्त्याकूच मेळना दर्यांत, सगळें केमिकल चड नुस्तें पिड्यार जालां। तें आतां गव्हर्मेंटान एक्शन घेवचें। कित्याक तुमी चोवन आमी चोवन जाल्यार आमी कितें खावपाचें? सदां आमी अशें उपाशीच उरतले। हे सगळे जुवारी हे केमिकल सोडले म्हणटकच हें हरपांत नुस्तें आहा तें मोत्ता आनी सगळी घाण पडटा हिंगा, कळ्ळां? आनी हे सगळे जुवारी उदक जावन तें हितून पडये उदक वता तें हितून येता तें नुस्त्याक मोत्ता आनी सगळी घाण पडटा। आतां हेजे जुवारी कितें म्हणून हें कराय न्हू। गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि सरकारान दखल घेवन जुवारी एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीचेर एक्शन घेवची, तांकां शो कॉज नोटीस काडची म्हूण नुस्तेकार मागतात। नाजाल्यार ते खंय फॅक्टरी भायर धरण्याक बसतले। पयले सरकारान आनी गोवा पोल्युशन बोर्ड ताबडतोब येवन इन्स्पेक्शन करचें, कित्याक ही जुवारी केमिकल इंडस्ट्री जी आसा ही पयलींच्यान केमिकल सोडटा आनी एकाच लागून हे आतां पयले पाटी नुस्तें मरोनात, हे मरत आसता। आनी गोवा पोल्युशन बोर्डाचे मेंबर येवन पळोवन
कांयच करना मागीर फुडाराक आमी गोवा पोल्युशन बोर्डाक ताबडतोब डिमांड करता की इमिजिएटली शो कॉज नोटीस धाडचे आनी जुवारीक सांगचें हे केमिकल बंद करपाक, नाल्यार आमचो गांवचो लोक येतलो आनी जुवारीचे गेटी फुडल्यान आमी धरना करतले. नुस्तेकारांचो आरोप जाता म्हूण प्रुडंटान जुवारी एग्रोच्या ऑफिसरांक गाठपाचो यत्न केलो, मात कंपनीची जाप सोड गेटी वेल्या सेक्युरिटीन मिडियाक गेटी भितर सुद्दां वचूंक दिलें ना. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. घेऊ एक ब्रेक.